भारतात नव्या कोविड-19 दुयेंतीचो आंकडो 44,877 पावला। दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेटय देंवन 3.17% जाला। कालच्या परस 13% कमी। फाटल्या 24 वरांत 684 मरणाची नोंद जाल्या। गोंयांत कोरोनाक लागून एक जाणांक मरण येयला। भारतात फाटल्या 24 वरांत 44,877 नवे रुग्णांची नोंद जाल्ल्या असली तरी फाटल्या सप्तकात केशींचो आंकडो कमी जाल्लो पळोवपाक मेळटा। जश्यो केसी कमी जातात तसो पॉझिटिव्हिटी रेटय देंवन 3.17% जाला। सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 4.46 जाला। कोरोनाक लागून 648 जाणांक मरण आयला, जाल्यार भारतात 97.55% दुयेंती बरे जाल्या। फाटले 24 वरांत 44,877 नवे दुयेंती, 24 वरांत 648 मरणांची नोंद। राष्ट्रीय पॉझिटिव्हिटी रेट देंवन पावलो 3.17%चेर। आता मेरेन 172.81 कोटी लोकांचे वॅक्सिनेशन, जाल्यार गोंयांत नवे दुयेंतींचो आंकडो 157 जाल्लो पळोवपाक मेळटा। मरप्यांचो आंकडो 1 पावला। 2,909 लोकांचे अहवाल तपासल्यात। 472 दुयेंती बरे जाल्यात। तेंच्या मदले 7 जाण बरे जावन घरा गेल्यात, जाल्यार गोंयांत 94.44% दुयेंती बरे जाल्या। गोंयांत 24 वरांत 157 नवे दुयेंती, गोंयांत 7 लोकांक डिस्चार्ज, 1 दुयेंतीक मरण। ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 360।